नमस्कार. प्रादेशीक खबरां विभाग पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या वतीन तुमकां सगळ्यांक माये मोगाचो येवकार. 26 नोव्हेंबर आमच्या देशान राष्ट्रीय संविधान दीस मनयलो वता आनी हाचेर भासाभास करपाक आज आमी हांगासर जमल्यात. आज आमचे मदीं आसा श्री नागेश सरदेसाय सर. श्री नागेश सरदेसाय सर हे पिपल्स हायर सेकंडरी पणजी हांगासर राज्यशास्त्र विशय फाटली 30 वर्सां हाताळटात. तशेंच ते भारतीय संविधानाचे संशोधात्मक अभ्यास करपाक सुद्दां तांचें नांव खूब आसा. सो आतां हांव नागेश सरा लागीं मागतां की आमी आमचें चर्चा सत्र सुरू करुया. नमस्कार सर. नमस्कार सर. आतां आमी म्हणटात की संविधानान जेन्ना आमी पयलें आमी संविधान उक्तें करता तेन्ना त्या संविधानान एक प्रिएम्बल म्हणून पेज आसता आनी म्हाका लक्षांत येता की ती प्रिएम्बल आमच्या पाठ्यपुस्तकांनी सुद्दां प्रत्येक हातून ते प्रिएम्बलाची पेज आसताली. हे प्रिएम्बल अजुनूय आसा. ह्या प्रिएम्बला विशीं तुमी म्हायती दिवपाक मातशी आमकां म्हायती दिया. हय. पयली सुवातेर तुका कल्पेश बाब तशें आमचे जे विंगड विंगड घटकांतले जे पळय इश्ट आमकां इश्टिणी पळयतात पळय तांकां आमच्या संविधानाची 75 वर्सांची परबीं दिवया आमी. आनी आतां तुजो प्रश्न जो आसा पळय उद्देशिका ऑर प्रिएम्बल तें ताजी जाप दितलेच आमी. ताजे पयलीं हे संविधान अस्तित्वान कशें आयलें हें म्हत्वाचें आमच्या पळोवप्या खातीर आनी सगळ्यांक. म्हणजे आमचो देश जेन्ना ब्रिटीश राज्याचे सकयल आशिल्लो, पारतंत्र्यान आशिल्लो, ब्रिटीश राज्यान आशिल्लो तेन्ना संविधान सभा ही ब्रिटिशांनीच तयार करून दिली आमकां. म्हणजे पारतंत्र्यानूच. हय. ही 1946 सालांत 9 डिसेंबर 1946 हाजी वयली बैठक जाली, बसका. आनी ह्या बैठकीक वट्ट जवळ जवळ 300 सुमार वांगडी आशिल्ले. तांकां मेंबर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्युयंट असेंब्ली म्हणटा. मागीर कालांतरान कितें जालें, जेन्ना आमचो देश स्वातंत्र्य जालो 15 ऑगस्ट 1947 आनी देश विभाजीत जावन स्वातंत्र्य जालो, 14 ऑगस्ट पाकिस्तान जल्माक आयलो. सो ते जे वांगडी आशिल्ले पळय मुस्लीम लिगाचे बी जे संविधान सभेन आशिल्ले ते तातूंत वगळ्ळे. म्हणजे ती संख्या कमी जाली. म्हणटकच हें जें पळय आमच्या संविधानाचो जो पळय सगळो प्रवास जो आसा बरोवपाचो कॉन्स्टिट्युयंट असेंब्लीचो, तो प्रवास वट्ट जवळ जवळ 3 वर्सां चल्लो. आनी वट्ट 3 वर्सां चलून हो 26 नोव्हेंबर 1949 ह्या दिसा हो आमचो प्रवास सोंपलो. म्हणजे त्या दिसा आमी संविधान आमकां अंगिकारून घेतलें, एडॉप्ट केलें आनी एनेक्ट केलें. आनी कितें जालें, पूण आमी अजून प्रजासत्ताक जावं ना. आतां जशें तुवें विचारलां, प्रिएम्बल जो आसा, जो आमचे उद्देशिका आसा, तातूंत पयलेंच बरयिल्लें आसा वी द पीपल म्हणून. हय, वी द पीपल. म्हणटकच हे जे वी द पीपल जे आसा हे कोण लोक, जे कॉन्स्टिट्युयंट असेंब्लीचे लोक काय त्या टायमार जे भारतान जगताले ते लोक काय फुडें येतले ते लोक, हो प्रश्न आहा. म्हणटकच हे जे वी द पीपल म्हणटात पळय हे सगळे समयार हे उपलब्ध हें सगळ्यांक हें आसा. आनी आमचो संविधानाचो गाभो म्हणटात पळय, मुळावें जे पळय ताका बेजीक स्ट्रक्चर म्हणटा इंग्लिशीन, तें प्रिएम्बल, ताका हात लावंक मेळना. अशें सुप्रीम कोर्टान अशे कितलेशे निवाडे दिले आमचे माननीय सुप्रीम कोर्टान. सो ताका हात लावंक मेळना. जो प्रिएम्बल जो आसा दॅट इज कॉल्ड द बेजीक स्ट्रक्चर. म्हणून तातूंत विंगड विंगड अशे तत्वां घालून दिल्ले आसा. म्हणजे इक्वॉलिटी, जस्टीस, लिबर्टी. पूण हातून एकदां जाल्लो उपक्रम बदलपाचो, तो मागीर फेल जालो. पूण जें आमचें प्रिएम्बल आसा तें प्रिएम्बल इट स्टँड्स द टेस्ट ऑफ द टायम्स. म्हणजे जेन्ना आमी संविधान एक लिव्हिंग डॉक्युमेंट म्हणटा तेन्ना लिव्हिंग डॉक्युमेंटान सगळ्यांक, आतां तुवें वदो म्हणलें पळय, प्रत्येक पाठ्यपुस्तकान प्रिएम्बल हें आसता कळ्ळें. आनी ते प्रिएम्बलाची आमी प्लेज घेतात आमी 26 नोव्हेंबराक ह्या दिसा. आनी एक आमच्या पळोवप्यांक सांगपा जाय आमकां हे खिणाक
की 26 नोव्हेंबर हो गेली थोडीशीं वर्सां आमी संविधान दीस म्हणून मनयतात. पयल्या मनयनाशिल्ले, आतां हो मनयता आमी दबाज्यान. आनी हो आमचो विशिश्ट हे वर्सा कित्याक 75 वर्सां आमकां संविधानाक बदली. आता दुसरें म्हणजे आमी म्हणटात पळय की संविधानान बदल घडटात आनी ते बदल कशे आसतात ते बदल म्हणजे आमी तांकां अमेंडमेंट म्हणटा जावं तातूंत संशोधनात्मक चेंज हे जातात बदल घडटात. आता अशे खुबशे बदल जायत आयल्यात त्या अमेंडमेंटा बाबतींत तुमचें मत कितें? आता अमेंडमेंट म्हणटा पळय संविधान संशोधन, जेन्ना संविधान अस्तित्वान आयिल्लें तेन्ना वट्ट 395 कलमां आशिल्लीं आर्टिकल्स आनी 10 शेड्यूल आशिल्लीं. आता कालांतरान ती बदलून 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 400-450 मायज कलमां जाल्या आनी 12 शेड्यूल जाल्या. आता ही विंगड विंगड आमचो देश जो खंडप्राय देश सब कॉन्टिनेंट सायज म्हणटा आमी, हे खंडप्राय देशान विंगड विंगड जातीचे धर्माचे लोक हांगा भितर करून आसा. तांकां विंगड विंगड भाशे उलयतात ते, तांचे विंगड विंगड संस्कृती आसा, दबाजे आसा आनी विंगड विंगड तांचे विविधता आसा. ताका लागून आमी युनिटी इन डायवर्सिटी म्हणटा. सो संविधानान आमच्या विंगड विंगड भाग आसा, म्हणजे मुळावे हक्क फंडामेंटल रायट्स, ताजे नंतर डायरेक्टिव्ह प्रिंसिपल्स जे कोर्टान वचूं मेळना. आतां आमी आतां एक उदाहरण दिशात डायरेक्टिव्ह प्रिंसिपल. आतां एक डायरेक्टिव्ह प्रिंसिपल आसा पळय तो आमचे जे पळय फ्लोरा आनी फौना आसा, म्हणजे आमची झाडां आनी झुडपां आनी आमची जनावरां हांकां हानी करप ना. म्हणजे हे आसा, हे जे पळय डायरेक्टिव्ह प्रिंसिपल्स आसा तांकां गांधीयन प्रिंसिपल्स म्हणटा. कित्याक महात्मा गांधीचे तांणी विनय हे केल्ले, तांचे कडेन विनवणी केल्ली की हे घालचे. पूण तातूंतले थोडे डायरेक्टिव्ह प्रिंसिपल न्हय आज आमी पळयतात 75 वर्सां नंतर की आतां शिक्षणाचो मुळावो हक्क हो पयलीं डायरेक्टिव्ह प्रिंसिपलान आशिल्लो, हो आतां फंडामेंटल रायट जालो. रायट टू एड्युकेशन केलें 2009-10 सालान अस्तित्वान आयलें. सो हो आमचो फंडामेंटल रायट जालो. कळ्ळें न्ही. दुसरें आनी एक चर्चेन सद्या विशय आसा युनिफॉर्म सिव्हील कोड. आतां युनिफॉर्म सिव्हील कोड हो विशय जो आसा तो गोंय राज्यान हो आसात आसा. कित्याक गोंय राज्यान हांगचे कडेन पुर्तुगेज शासन आशिल्लें, ते आमकां हरशीं कांय दिवंक शकले ना चड, पूण हें दिलें तांचे कडेन. म्हणजे हो आमचो आतां गोंय राज्य आसा आदर्श कशें, हे आदर्श कशें देशा फुडें. आतां विंगड विंगड राज्यां गोंयचो प्रयोग पळोवन आपुणूय करपाक सोदतात. आतां तुवें म्हणलें अमेंडमेंट्स म्हणलें. आतां अमेंडमेंट आतां गोंय एक उदाहरण घेवया. गोंयान आमी पंडीत दूरदर्शन केंद्रार बसल्यात. सो एक आमी उदाहरण घेयत. समज गोंय जेन्ना पुर्तुगेज शासनान आशिल्लें, कित्याक गोंय 1947 भारतांत नाशिल्लें, हें एक फॉरेन लँड कशें आशिल्लें पुर्तुगेज. जेन्ना 19 डिसेंबर 1961 ऑपरेशन विजय जावन गोंय आमच्या भारतान हाडपाचो वेळ आयलो तेन्ना संविधान संशोधन करचें पडलें. संविधान संशोधन करून गोंयांक युनियन टेरिटरी म्हणजे संघ प्रदेशाचो दर्जो दिलो. त्याच प्रमाणे 30 मे 1987 ह्या दिसा गोंयचो संघ प्रदेशा कडल्यान राज्य घटना जाली, स्टेटहूड केलें. तेन्नाय अमेंडमेंट करचो पडलो. आमची भास कोंकणी, ही कोंकणी जेन्ना पळय 8वे वळेरेन गेली, म्हणजे वळेरी म्हणजे शेड्यूल, ही 8वे वळेरेन जेन्ना कोंकणी घाली तेन्ना ताका संविधान संशोधन करचें पडटा. आता तुम्ही म्हटले न्ही 8व्या शेड्युलान घातली. आता एक कोंकणीक आमचे भाशेक घातली, सो ती अशी कितल्या हितून ती शेड्युलां म्हणजे भाशेक लागून 8वें शेड्यूल बदलता? ना, आता कशें आसा शेड्यूल जे आसा पळय ते 8वें शेड्यूल भाशे खातीर आसा आनी 5वें शेड्यूल हे ट्रायबल लोकां खातीर आसा. पेसा म्हणून तुवें आयकलां आसतलें, पंचायत एक्सटेंशन ऑफ शेड्यूल्ड एरिया. म्हणजे आमच्या देशान जवळ जवळ आमचे ट्रायबल लोक आसा, 7.5% लोक ट्रायबल आसा आमचे शेड्यूल्ड ट्रायब्स आसा. म्हणजे मागाशिल्ल्यो जमाती म्हणटात तांकां, ST कम्युनिटीचे लोक आसा. म्हणजे हांचे खातीर जे थोडे राज्यां आसा त्या राज्यांनी राज्यांतले जवळ जवळ 80% लोक हे ST कम्युनिटीचे आसा. म्हणजे तांकां एक शेड्यूल 6 म्हणून आसा, पंचायत एक्सटेंशन ऑफ शेड्यूल्ड एरिया. अशे जी पळय विंगड विंगड भाशा शेड्यूल म्हणजे आमचे सगळे जे पळय विविधता आसा पळय ही तिगोवन दवरपा खातीर ही शेड्युलां आसता. आता तुम्ही म्हटले की आमचे हे संविधान 75 वर्सां पयलीं बरयली, ताजी जी ओरिजिनल कॉपी आमी म्हणटात पळय ती सद्या तांच्यांनी खंय दवरली? ना, आतां कशें आसा पळय ओरिजिनल कॉपी म्हणटात पळय
ताजेर जे संविधान सभेचे वांगडी आशिल्ले तातूंत कॉन्स्टिट्युयंट असेंब्ली संविधान सभेचे अध्यक्ष जे आशिल्ले बाबू राजेंद्र प्रसाद, मागीर तेन्नाचे अंतरीम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, मौलाना अबुल कलाम आझाद हे विंगड विंगड वांगडी आशिल्ले. हे वांगड्यांच्यो सयो ज्यो आसात पळय त्यो एपेंड जाल्यो, तांणी मारल्यो सयो 26 नोव्हेंबर 1949 ह्या दिसा. आनी जशी आमची केंद्रीय पार्लमेंट आसा, लोकसभा, राज्यसभा, दिल्ली आसा, त्याच प्रमाणे विंगड विंगड राज्यांनी आमच्यो विधानसभा आसा, हातूंत ते एक एक कॉपी आसा. ताजे भायर आमचें संविधान हें लोकांक इजिली अवेलेबल आसा, एक्सेसिबल आसा. आनी आतां ताजे कोंकणीनूय अनुवाद जाल्लो आसा. आतां कशें आसा की आमचो देश हो विविधतायेन भरिल्लो आसा, नटिल्लो आसा, आनी संविधान हो एक लिव्हिंग डॉक्युमेंट आसा. म्हणजे हो डॉक्युमेंट जो असो आसा की हो कालांत शासना खातीर उरपाचो सारकें. आनी शासना खातीर उरपा म्हणजे हातूंत जे पळय प्रिएम्बल जे आसा ताजो गाबो जो सांगिल्ले ते प्रमाणे तो हाका हात लावंक मेळना. आतां तूं म्हणटलो कित्याक हात लावंक मेळटा अशें तूं प्रश्न विचारता. आतां एक उदाहरण दिता, आमचे पळोवप्यांनी नोट करून घे तुकाय बी, की पयलीं आमचे कडेन रायट टू प्रॉपर्टी म्हणून आसताली. कळ्ळें? एक ते मुळावो हक्क म्हणून आसतालो संविधानान. मुळावो हक्क हो संविधानान जो आसतालो पळय तो आतां काडून उडयलो. संविधान संशोधन विधेयक हें पास करून तो आतां एक संविधानीक हक्क जाला. म्हणजे तो आतां सांगपाचें जाल्यार तो एक लिगल रायट जाला. लिगल रायट. आतां तूं जाणा आसतलो की फाटीं जुलयान आमचे फौजदारी कानून जे आयले. पयलीं आमचे इंडियन एविडन्स म्हणून आसताले, IPC म्हणून आसताले, CRPC म्हणून आसताले, हे आतां इतिहास जालो. म्हणटकीर हे भारतीय भाशेचे आमचे कायदे नवे तयार जाले. हाका संविधान संशोधन करचो पडटा. म्हणजे जशी आतां ही आमची 75 वर्सां जाली, तातूंत आमचे ओरिजिनल जे आमचे संविधान आशिल्लें ताच्या भितर बदल घडत गेले आनी दॅट इज रिक्वायर्ड. हय, जशें आमचो देश हो इवॉल्व जाता. पयलीं जेन्ना 1947 जेन्ना आमी स्वातंत्र्य जाल्ले, खुबशे भायले देश अशें म्हणटाले की हो देश कितलो तेंप उरतलो एकठांय. पूण आज जर पळयत जाल्यार आमी 75 वर्सां मनयता आमच्या संविधानाची. आनी तेन्ना जर पळयत जाल्यार आमचे कडेन अशिक्षिता आशिल्ले, हें आशिल्लें, विंगड विंगड सामाजीक आमचे कडेन हें आशिल्लें. आज आमी पळयत आमच्या देशाचो पयलो नागरीक जो आसा तो शेड्यूल्ड ट्रायब कम्युनिटीचे आसा आनी बायल मनीस आसा. आज आमी उलयतात वुमन्स लेड एम्पावरमेंट म्हणटा, म्हणजे बायलांचे सशक्तीकरण, बायलांक घेवन फुडें सोडून हें. ताजे नंतर शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्रायब्स, अशें सगळ्यांक सर्वसमावेशक अशें हें संविधान आसा. आनी तातूंत प्रत्येकाचे हक्क. आनी हें दुसरें म्हणल्यार कशें आसा, फक्त हक्कच म्हणलें जायना. फंडामेंटल रायट्स जशे आसा तशे फंडामेंटल ड्युटीजूय आसा, म्हणजे आमची कर्तव्यां. आतां जशें पाठ्यपुस्तक जर एक पान जर प्रिएम्बल जालें न्ही, दुसरें पान हें फंडामेंटल ड्युटीज आहा. म्हणजे आमी हिंदीन कितें म्हणटा, ताली एक हात से नहीं बजती म्हणटा. कळ्ळें? त्याच प्रमाणे आमी जर फक्त हक्कच म्हणून पळयले जाल्यार जायना. ते आमी कर्तव्य कशी आसा, कर्तव्य कितें आसा, आनी कर्तव्यां आमची वाडटात. कळ्ळें? आमी आतां सगळें सरकारा कडेन बोट दाखोवन जायना. सरकार हो आपले पद्दतीन काम करता, म्हणजे नागरीक हे कशे पद्दतीन काम करतले. आतां एक उदाहरणांत जशें संविधान आमचे अस्तित्वान आयलें 1950 सालान 26 जानेवारी, त्याचे नंतर संविधानान नमूद केल्ले विंगड विंगड आमचे इन्स्टिट्यूशन्स तयार जाले. म्हणजे सुप्रीम कोर्ट तयार जालो, एक आमची न्यायपालिका. ताजे नंतर आमचे इलेक्शन कमिशन जालें, वेंचणूक आयोग जालो. कित्याक पयली वेंचणूक हिंदुस्थानान जी जाली, पयली वयली पार्लमेंटा खातीर, लोकसभे खातीर, जी 490 वट्ट वांगड्या खातीर जाली, 545 जावना. तेन्ना इतलें हिंदुस्थान नाशिल्लें. सो ती वेंचणूक जी जाली, ती वेंचणूक करपाक वेंचणूक आयोगाक जवळ जवळ वट्ट 9 म्हयने लागले, 51-52. आनी आतां जी फाटी वेंचणूक जाल्या, 18वी वेंचणूक जाल्या लोकसभेक, ती तांणी फक्त 7 आठवड्या भितर निपटून घेतली. म्हणटकच जशें पळयत न्ही, आमी हळू कालांतरान आमी बदल करत आसा. पयलीं आमी बॅलट बॉक्सांचेर आशिल्ले, थंयच्यान आमी तंत्रार, आनी अमेरिके सारको देश तंत्र वापरना, पूण आमचो देश तंत्र वापरता. म्हणटकच हातून आमी बदल करत गेल्या. आतां फुडलें म्हणजे आतां आमी आमचे जर तर संविधान पळयलें जाल्यार ते डॉक्युमेंट तो खूब व्हडलो आसा.
तातुंतली अशी थोडी खास वैशिष्ट्यां अशी कितें दिसता तुमकां? बरो प्रश्न हो. आतां कशें आसा, संविधान जेन्ना म्हणटा आमी न्ही, आमचें जें संविधान जें आसा भारताचें, तें एक खूब देशाच्या संविधानाचो अभ्यास केल्लो. आतां आमचे डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर हे संविधानाचे ड्राफ्टिंग कमिटीचे अध्यक्ष आशिल्ले, कळ्ळें. म्हणजे ताका संविधानाचे जनकूय म्हणटा, कळ्ळें. सो ते जे जनक जे आमचे डॉक्टर आंबेडकर आशिल्ले, तांणी आनी तांचे सहपाठी जे आशिल्ले, तांणी सगळे संविधानाचो विंगड विंगड बरी बरी संविधानां जे विश्वान आसा ताचो अभ्यास केलो. देखीक अमेरिकेचें संविधान, आतां अमेरिकेचें संविधान जें आसा तें 1776 बरयिल्लें, कळ्ळें न्ही. तें अमेरिकेचें संविधान, ब्रिटीश संविधान जें आसा तें चडशें अनरिटन आसा. तातूंत फक्त थोडेशे डॉक्युमेंट, मॅग्ना कार्टा म्हणून अशे थोडेशे डॉक्युमेंट तांचे बरयिल्ल्या स्वरुपान आहा. चडशे तांचे कन्वेन्शन्स, कस्टम अशें आसा. ते युकेचे घेतले, थोडे आयर्लंडाचे घेतले, कळ्ळें, थोडे कॅनडाचे घेतले. अशें म्हणजे हातूंत कितें जालें, सगळे कडल्यान घेत गेले आमी बरें बरें बरें. आनी हे सगळे कडल्यान बरें बरें घेवन न्ही आमचें संविधान खूब व्हडलें जालें, लांबलचक जालें. पण ताका एक जर आमचे भाशेन इंग्लिशीन वापरत जाल्यार एलिफंटायन म्हणटा. पूण एलिफंटायन म्हणून ताका एक उद्देश करता. आनी तें फ्लेक्झिबल आनी रिजीड हो 2 शब्द आसता. इंडियन आमचे भारताचें संविधान मोर फ्लेक्झिबल दॅन रिजीड, म्हणजे बदलता. आतां जवळ जवळ तूं आतां उदो म्हणटालो त्या प्रमाणे ही जी संविधान संशोधन हे जवळ जवळ कितले जाले, 120 संविधान संशोधन जाले. म्हणजे खुबशे बऱ्या खातीरूच जाल्या ते. खुबशी राज्य नवी तयार जालीं. पयलीं आमची इतली राज्य नाशिल्लीं, आतां इतली राज्य तयार जाले. म्हणजे सत्तेचें विकेंद्रीकरण जालें. सत्तेचें विकेंद्रीकरण जावन ते आमचें कशें आसा, आतां आमचें आतां अंत्योदय तत्वार हें राज्य चलता. म्हणजे जो निम्माणो मनीस जो पळय आसा गांवांत ताजे मेरेन पावपाचो. हय, म्हणजे ताजे मेरेन पावतले कशें, ताजे मेरेन पावपाक तंत्र तयार करूंक जाय न्हय. आतां तंत्र हें तयार फक्त लोकसभेन तंत्र जायना. हें लोकसभेंतल्यान हें तंत्र विधानसभेन पावूंक जाय. थोडे कडेन विधान परिशदूय आसा व्हडल्या राज्यांनी, जशें राज्यसभा तशी. ताजे नंतर आमच्यो स्वराज संस्था आसा, म्हणजे तांकां आमी जिल्हा पंचायती म्हणटा, व्हडल्या राज्यांनी जिल्हा परिशदो म्हणटा, कळ्ळें न्ही. ताजे नंतर थोड्या राज्यांनी पंचायत समित्यो आसता, म्हणजे नगर पंचायत, म्हणजे तालुका पावंडो जो आसा, तालूक म्हणटा थोडे कडेन, म्हणजे ब्लॉक लेवलाचेर आसता. तें सगळें संविधानान दिल्लें आसा. ताजे नंतर आमची ग्रामपंचायती आसा. आमच्या देशान जवळ जवळ 6 लाख ग्रामपंचायती आवडटा. इतलो आमचो व्हडलो देश म्हणटकच हें सगळें पंचायत राज दिता आमकां. आतां पंचायत राज हो कायदो नंतर आयलो, पूण हिंदुस्तानान पंचायती 1960 आशिल्ल्यो, पूण कायदो नंतर आयलो. कायद्यान सगळें तें रेग्युलेट केलें. हय. आतां फुडें म्हणजे आतां आमचो सरकाराचें एक घोशवाक्य आसा, तें म्हणजे विकसीत भारत 2047. आणि हे विकसीत भारत 2047 आणि आमचें हें संविधान, हाका तुमी कशे नदरेन पळयता? पळय आतां पळय न्ही, आतां आमी उदोवच्यान 20 मिनटां उलयता आसा हाजेर, विंगड विंगड हाजेर. म्हणजे युनिफॉर्म सिवील कोड, म्हणजे एक राष्ट्र. पयलीं हें एक राष्ट्र एक संविधान नाशिल्लें. जो आमचो जम्मू काश्मीर भाग आशिल्लो ताका आर्टिकल कलम 370 लागू जातालें, कळ्ळें न्ही. आतां 5 ऑगस्ट 2019 हें संविधान संशोधन बील आमच्या पार्लमेंटान पास जालें. आनी जें आमचें जम्मू काश्मीर जें आशिल्लें तें आर्टिकल 370 आनी 35A हें इतिहास जालो, कळ्ळें. ताजे नंतर तुका खबर आहा की जम्मू काश्मीर संघ प्रदेश केलो, लडाख संघ प्रदेश केलो, हेंय संविधान संशोधन जालें. म्हणटकच तेन्ना 2 संविधानां आशिल्लीं. जम्मू काश्मीराक वेगळें संविधान आसतालें, कळ्ळें न्ही. आतां कितें जालें, एक संविधान जालें. एक संविधान जालें भारत देशा खातीर. आनी एक संविधान जातकच एक राष्ट्र, एक झेंडो, 1 फ्लॅग, 1 नेशन, 1 लँग्वेज म्हणूं येना, पूण विंगड विंगड भाशा. ह्यो विंगड विंगड भाशा म्हणजे आतां तूं आमचे भाशेचे जर उलयत न्ही, 22 भाशा अश्यो आसा ज्यो 22 भाशा संविधानान नमूद केल्ल्यो आसा. ह्यो त्या हातून आसात, शेड्युलान आसा. म्हणजे वळेरी म्हणटा आमी, ते वळेरेन आसा. म्हणजे आतां इतलें बरें आसा, 8व्याच वळेरीन आसा. 8व्या वळेरेनूच त्यो भाशा आसता. म्हणजे ह्यो वळेरी कित्याक म्हत्वाच्यो आनी भाशा कित्याक म्हत्वाची. आतां तूं जाणा आसतलो फाटले थोडे दिसांनी
मराठी भाषेक क्लासिकल लँग्वेजीचो दर्जो दिला. कित्याक मराठी म्हणटा कित्याक मराठी आमची नेबरिंग स्टेट महाराष्ट्र, सो मराठी भाषेक दिला. ताजे पयलीं तामीळ भाषेक दिल्लो, तेलुगू भाषेक दिल्लो, कन्नड भाषेक दिल्लो. आनी भाशेचें उदरगत जावंक जाय, भाशेची उदरगत जावंक जाय. म्हणजे कोंकणी भाशेची उदरगत जाली. म्हणजे कशी आज जर पळयत नाचे तरणाटे जे आसा आमचे खुबशे तरणाटे पळयता आसतले, एक तरणाटो जर भारतीय प्रशासकीय सेवेन वचपाक सोदता, IAS जावंक सोदता, भारतीय पुलीस सेवेन IPS जावंक सोदता, ताका कोंकणी भाशेन ते पेपर सगळे दिवं येता. ताणें फक्त जागृत जावंक जाय. कित्याक आमचे भाशेंतल्यान जर कोंकणींतल्यान 2 ज्ञानपीठकार आसा, रवींद्रबाब केळेकार आनी दामोदरबाब मावजो, हे 2 आसा. ताजे नंतर साहित्य अनुवादाक मेळटा, बाल साहित्याक मेळटा, साहित्य अकादमी पुरस्कार मेळटा. हे सगळे विंगड विंगड पुरस्कार आमकां लाभिल्ले आसा कळ्ळें. आनी जर भाशेची उदरगत जाता ते संविधान आमकां सपोर्ट करता. ताजे भायर जर बाकीचे कितेंय जर विंगड विंगड संस्था आसा, विजिलन्स कमिशन आसा, ताजे नंतर आमचे आतां पळय रायट टू इन्फॉर्मेशन हें नवें आयलें, म्हायती हक्क कायदो. हो पयलीं नाशिल्लो, म्हायती हक्क कायदो 2005 आयलो. पण अशें जर कालांतरान बदल बदल घडत आसा आमच्या संविधानान, आनी तें संविधान आमचें खरे अर्थान आमचें तें संविधान इवॉल्व जाता. म्हणजे सर्व समावेशक जावपाक जाय तें, आनी सकारात्मक दृश्टिकोनांतल्यान ताचो उदरगत जावंक जाय. आतां तुवें विकसीत भारत हो मुद्दा हाडला. आतां विकसीत भारत म्हणजे जेन्ना आमचो देश जेन्ना 100 वर्सां पुराय जातलीं 2047 सालां, तेन्ना आनी आज आतां थोड्या वर्सां पयलीं देशाक आमचे 75 वर्सां जालीं. आजादी का अमृत काल, आमी अमृत कालान आसा सद्या. आनी जेन्ना अमृत काला कडल्यान आमी जे सेंटिनरी कडेन वता, 25 वर्सांचो कालखंड, आमी कितले स्वावलंबी जावंक शकता. बरोबर न्ही. आमचे आयात निर्यात म्हणटा, आमचे एक्सपोर्ट आमचे वाडूंक जाय. कळ्ळें. आज आमची अर्थकारण जें आसा ते $3 ट्रिलियन इकॉनॉमी जाली आमची. ही आतां जगातली 3री-4थी इकॉनॉमी आहा. ही आतां आमी झेप घेता. म्हणजे महासत्ता जावपाचे वाटेर आसा म्हणटा. हय, म्हणजे अशें म्हणटा की 21वो शेंकडो हो एशियेचो शेंकडो, आनी तातूंत एशिया म्हटल्यार भारताचो शेंकडो, भारताचो आसूं येता. सो भारत कशे भशेन प्रगती करतलो, कशे भशेन सर्व समावेशक करतलो. आज जर पळयत न्ही आमी तरणाटे तशेंच आमच्यो भयणी. आतां पळय नवें विधेयक जें पळय पार्लिमेंटान पास जालां, तातूंत बायलां खातीर 33% आरक्षण हें पार्लिमेंटान येतलें. 2029 जावं येता. कळ्ळें न्ही. आतां जर पळयत आमचे फक्त आसा खंय, फक्त स्वराज संस्थांनी आहा. म्हणजे आमच्यो ZP जिल्हा पंचायती किंवा आमचे पंचायत समिती, नगर समिती म्हणटा ताका थोडे कडेन, ग्रामपंचायती, हांगा 33% आहा. थोड्या राज्यांनी 50% सुद्दां आहा. आनी तातूंत ST खातीर आसता, शेड्यूल ट्रायबा खातीर, शेड्यूल कास्टा खातीर आसता, आगाशिल्ले अदर बॅकवर्ड क्लासीसा खातीर आसता. आतां तुमी म्हटलें की आमचो विकसीत भारत आनी तरणाटे. सो आतांचे जे तरणाटे आसा, म्हणजे आतांची पिळगी जी 2047 पावता म्हटल्यार ती वर्किंग म्हणजे मुखार आमचो देश चलयतले, तांकां लागून हे आमचे भारतीय संविधान खूब म्हत्वाचें आसा. आमच्या पयलीं कितें जातालें की आमकां दिसतालें की संविधान हो विशय फक्त कोण हिस्ट्री शिकता आनी पॉलिटिकल सायन्स शिकता तेणेच घेवपाक. पूण आतां हें जरी तर पळयत म्हणजे आमकां 2047 वर्सांक जरी तर भारत विकसीत करपाचो आसा जाल्यार दर एका तरणाट्याक जावं दर एका नागरिकाक हें संविधान वाचचें पडटलें. कशें आसा, आतां आमी म्हणटात न्ही, आतां आमी उलयता पळय, भारत हो खंडप्राय देश, हो उदरगत करता, हो आर्थीक महासत्ता जाता. अमेरिके सारकी आर्थीक महासत्ता ही देश आसा पळय, हातूंत अमेरिकेचो जो पळय सर्वसामान्य नागरीक आसा ताका बील ऑफ रायट्स हाजी एक सर्वसामान्य नॉलेज आसता. आमच्या देशान न्ही संविधान शिकयल्लें, संविधान म्हणल्यार कायदे कानून शिकपा गरज ना, पूण कितें आमचे हक्क आसा आनी कितें आमचें कर्तव्यां आसा हें जाणा जावप म्हत्वाचें. आनी तुवें आतां म्हणलें तरणाट्या खातीर आमचो देशाचो सरकार किंवा राज्याचें सरकार विंगड विंगड स्वावलंबी जावपा खातीर स्वयंपूर्णते कडेन वळटा, कुशळताये कडेन वळटा, म्हणजे स्कील बेस्ड. म्हणजे आज आमचे कडेन खूब पयलीं ब्रिटिशांनी कशें केल्लें हांगा, तांकां जाय आशिल्लें हांगा बाबू क्लॅरिकल लोक, सो तांणी शिक्षण तशें केल्लें. आतां आमी वळटा आमी स्कील बेस्ड एज्युकेशन. आज आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स आयलें,
सेमी कंडक्टराकडे आमचो देश आमचो वळटा, जो आमचे कडेन नाशिल्ले. मागीर आमचे सोलर एनर्जी, क्लीन एनर्जी, आज आमचे कडेन EV बसीस धांवता रस्त्यार. म्हणजे ही सगळी उदरगत जी आसा पळय ते आमी ताका कोंकणीन दोळे दिपकावपी प्रदर्शन आमचो देश करता सध्या. आनी म्हाका जाल्यार दिसता कितें की आतां हें तंत्रज्ञान आयलां पळय, म्हणजे टॅक्नॉलॉजी जेका आमी म्हणटात, म्हणजे एक बोटाचेर सगळे उक्ते जाता, ताका लागून सुद्दां आमकां भारतीय संविधानाचो एक्सेस रोखडो मेळटा. हें सामकें म्हत्वाचें. हें आमचे प्रत्येक तरणाट्यान आनी प्रत्येक मनशान जाणून घेवंक जाय की प्रेस ऑफ बटन संविधान उपलब्ध आसा. कित्याक तो डॉक्युमेंट पुस्तकी करपाचो ना, सगळें तुका मेळटा. तंत्रज्ञानाचें सगळें युग आतां पिढी सगळी. आनी तांणी आतां तूं एक पळयत न्हय जाल्यार जे आमचे सुटके झुजारी आशिल्ले ते आतां कितलेशे उरले आसतले, कितलेशे उरले आसतले. आतां सगळे आमचे लिडर जे आसा ते पोस्ट 47 जल्मल्ले आहा, बरोबर न्हय. पोस्ट 47 म्हणल्यार 75 वर्सांचे आसा आनी ताजे वयले आसा. पूण ते 80-90 अशे म्हालगडे आमचे कडेन ना आमचे कडेन. पूण तांचे आमचे कडेन स्मरण आसा, तांचे आमचे कडेन व्हॅल्यूज आसा. म्हणजे आज आमी सरदार पटेलाचो पळयता, सरदार पटेल केवडिया स्टॅच्यू ऑफ युनिटी हें पळयता आमी. सरदार पटेलान सगळे देशाचे एकचार केल्लो, लिंग्विस्टीक स्टेट्स तयार केल्यो, म्हणजे स्टेट्स रिऑर्गनायझेशन एक्ट कमिशन करून ते सगळे एकठांय केले. आतां कायदे, इतले कायदे आशिल्ले पयलीं, 1500 कायदे आशिल्ले, आर्केईक कायदे, हे सगळे उडयले. हे सगळे उडोवन सुटसुटीत केले. म्हणजे कायद्याची एक नवी हें मांडलें. आतां एक तुमकां विचारपाचें म्हटल्यार आतां तुमी म्हटल्यार कायद्यान तरतूद जाता, एमेंडमेंट जाता, बदल जातात. सो ते आतां म्हणजे कशें आसता की एक खंयची पत्रिका बी आसा जाचेर हें येता बी? हय, बरो प्रश्न आहा. आतां एक म्हत्वाचें म्हणल्यार कशें आसा की राजपत्र म्हणून आसता, हें ऑफिशियल गॅजेट म्हणटात ताका. हें आमच्या गोंयांत कोंकणींतल्यान येता, इंग्लिशींतल्यान येता. आतां कोंकणीन येना अजून, येतलें आतां रोखडेंच. राजपत्र हें इंग्लिशींतल्यान येता, ताका ऑफिशियल गॅजेट म्हणटा. तें भारत सरकारचें गॅजेट आसता आनी गोंय सरकारचें विंगड विंगड राज्यांचें आसता. आनी आमी कोंकणी कित्याक म्हणलें, आतां कालांतरान कोंकणी हांगची मायभास राज्यभास जाल्ले कारणान ताजो अनुवाद जावपा जाय कोंकणींतल्यान. म्हणून जे केंद्रीय येता पळय इंग्लिशीन येता, हिंदीन येता, म्हणून तातूंत तें सगळें नमूद केल्लें आसता. आतां हे राजपत्र तुमी म्हणटात पळय ते कशें आनी खंय अवेलेबल, म्हणजे नेटार मेळटा. नेटार. आनी तें म्हणजे राजपत्र म्हणजे कशें म्हयन्याक एकदां? ना, आठवड्याक एकदां आसता. म्हणजे तातूंत ह्यो सगळ्यो सगळें नमूद केल्लें आसता. खंयचे कायदे पास जाल्या, खंयचे कायदे काडून उडयल्या, हें सगळें तातूंत नमूद केल्लें आसता. आनी हें काळाची गरज आसा की आमच्या प्रत्येक नागरिकाक, म्हणजे तातूंत ते तरणाटे पिरायेचे जे आसा तांकां सामकी गरज आसा संविधानाक गाबो असो धरून आमी उदरगत करपा जाय. सर, आमकां प्रश्न खूब आसात पूण वेळेच्या अभावी आमी हांगा थांबया. सर, तुमी तुमचो मुद्दम टायम काडून आयले म्हणून पणजे दूरदर्शन केंद्राच्या वतीन हांव तुमचे आभार मानता. देव बरें करूं. तुमकांय देव बरें करूं.